सरकारान फेरीच्या दरांत बदल केलो ना जाल्यार येता त्या आयतारा बस लागून फुडल्या सप्तकांत फेरी आडयतले अशी शिटकावणी सोडणेच्या लोकांनी दिल्ली। ते उपरांत आमदारान मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका घेतली। आज विषय जो आसा तो काही ग्रामस्थांकडसून एक मागणी येता की ती जी दर वाड आहा म्हणजे जी फेर आसा ते ठरयल्ल्या वाड म्हणना हांव जी फेर आमचे फेरेक जी 4 व्हिलरांक दवरलेली आहा ती 30 रुपया आहा ती कमी करची म्हणून। इनफॅक्ट जे सरकारान जे ठरयल्ले की 30 रुपया कॅश दर दिले जाल्यार आनी पास घेतलो जाल्यार जो अमावंट आहा तो 15 रुपयाचेर येता। 15 रुपया ही एक्सेप्ट करपाची काय ना, हेजेर लोकांचे संभ्रम आहा, म्हणजे अजूनही लोक संभ्रमीत आहा की हांगा कमी जावपाक जाय अशें तेंची काही लोकांची मागणी आसा। तांकां हांवें सांगलेलें आहा तुमी थोडे दीस वाट पळया आनी तुमचें शिष्टमंडळ हांव म्हटल्यार घेवन मुख्यमंत्री आनी आमचे रिव्हर नॅव्हिगेशन मेळोन दिता। तुमी सगळे तुमच्यो मागणी आहा तेंच्या फुड्यान मांडा। तुमच्या दरवाडी संदर्भात तुमकां कितें उलोवपाक जाय जाल्यार तें तुमी उलया आनी जर सरकार आमकां जर मान्यता दिता आनी सरकार ठरयता जाल्यार ही दरवाड कमी जावंक शकता असो एक ह्या आयच्या बैठकीत आमी एक निश्कर्श मांडलेलो आसा। लोकांची इच्छा आसा की कमी जावपाक जाय, हेजेर आमी नक्कीच निर्णय घेतले। सरकार ह्या दरबारी आमकां मदत करतले अशी अपेक्षा धरता आनी तोपर्यंत लोकांनी शांत रावचे आनी कोऑपरेट करचे। कसल्याच तरेचे वेडेवाकडे स्टेप्स न घेता तेंच्यांनी 15 दीस वाट पळोवची। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।